मार्केटी गेल्ली मार्केटीत नागे आज मसलीस ना देखून काले करचे म्हज्या भुरग्यांक कुर्ल्यो सांगल्यार मस्त मोग देखून हांवें कुर्ल्यो काडून गेल्यो मोग भरल्या कुशीन येतना ताचें मोल पळयलां तुमी 350 रुपये देखून हांवें नागे काद्री एकाची कुर्ली हाडली आतां हांव कुर्ली बरी करून क्लीन करता आका कुर्लेक नागे आज बरशीक हांव काले घालता म्हूण तुमकां कळीत आसा गे एक देंटो भाजी तुमकां गोत्त आसा न्ही म्हज्यात वट्टान जाल्ली बा हांवें तें नुस्त्याक पुरो हांव बैलें हाडिना कितेंच बारी अप्रूप बिणस तें हाडटा पूण म्हज्या हांगा नागे म्हज्या एक ल्हानशा तोटांत देंटो आसा एक वांयगें आसा आनी एक अंगडीचे हाडले मोगे आसा तें पुरो घालन नागे आज कुर्ल्यो पुरो घालन बरें एक रांदप करून बरें करून जेवीजे देखून आतां हांव कुर्ल्यो क्लीन करूं वयसारल्या पूण ह्या माजराचे उपाद्र बा हे माजर आसा न्ही म्हाकाच माजर म्हणटात पूण ह्या माजरा वरवीं नागे म्हाका असले कश्ट जावन गेले हे म्हाका कितेंच करूंक सोडिना देखून आतां हांव वेगळी पयले कुर्ल्यो रेडी करता मागीर हांव उरलें पुरो मागीर तुमकां सांगता ही कुर्ली कोणाची कुर्ली हाडली हांवें आतां रांदूंक आतां ही हांव कशें कट करता म्हूण पळया तुमी ओपन करची अशें करून अशें ओपन करची हळे एक कुर्ली 2 भागां जाली आतां हें पुरो बरें करून क्लीन करचें क्लीन केल्लें बरें जायजें नितळ जायजें कित्याक म्हळ्यार कुर्ली आसा न्ही रांदतना ताका कालें दुसरें हें पडल्यार नागे ती कुर्लें नुस्तें आमशें येता देखून हें पुरो हांव आदाळ्यार कांय करना बा हांवें म्हजें आदलें पेशानंत करचें हळे अशें काडचें हें पुरो काडचें कितले कांटे लागतात बोटां पुरा गेलीं आतां पळया कुर्ली 2 गुडके जाली हाचे देंगे विंगड करिना कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक देंगे म्हळ्यार बारी देखून अशेंच घालता आनी एक कळीत आसा गे अंतून पळया अंतून नुस्त्या घालचें मेळटा हाका नागे कालंगी लाक म्हणटात हें नागे नुस्त्या गेल्यार बारीस रूस पळया तें पळोवंक कशें आसा तें नुस्त्यान अशें आसना नुस्त्यान बरें तांतया भशेन जाता आतां जालें न्ही आतां हांगा कांय ना हें वेस्ट कळ्ळें मू एका कुर्लेन कितलें मेळटा इतलें वेस्ट तुमकां आनी एक गोत्ता गे कुर्ल्यो कुर्साच्यो कुर्ल्यो म्हणून येतात पळया गे एक कुरीस आयिल्ल्या भशेन दिसता कुर्ले दर्यांत बियाण दवरतना नागे ताणें कुर्सा कडेन मागल्लें गे आदल्यांची ही गद पूण सामा गोत्तू ना पूण तुमकां कशें गोत्त आसल्यार म्हूण एक कमेंट्सार घाला म्हाका गोत्त आसचें तितलें देखून नागे कुर्ली बियाण मागतना नागे कुर्लेक कुर्साचो उडास आयलो देखून ताणें कुर्सा कडेन मागल्ल्यांत ताच्या आंगार एक कुरीस आयलो हें कितें म्हूण कळीत ना पूण हांवें एक म्हाका गोत्त असलें सांगलां पूण तुमी एक तुमकां अनुभव आसल्यार सांगा जायते
कुर्ल्यांच्या निस्त्याक कशें आळ्यान काडचें म्हूण तुमकां कळीत आसा गे. हांवें म्हजे ओल्ड स्टायल त्या प्रमाणे करचें. एक नारळ सदान एक इतलो व्हड नारळ सदान व्हड नारळ काडण्याचो सगळो कांतून हाडलो हांवें. आतां लांब मिरसांग घालता. कित्याक म्हण सांगल्यार कुर्ल्यो न्ही गे, कुर्ल्यांक इल्लें कर जाय न्ही. आनी एक मोठ्यो मिरसांग्यो घालता. ही मिरसांग आसा न्ही गे, हांवें म्हज्याच झाडार केल्ली हांगा. ती सुकोवन ना गे एक अर्द किलो जायत तितली म्हाका मेळ्ळ्या. मस्त कर आसा ही. आतां कणपेर एक इतली कणपेर घालता. सांगल्यार नारळ व्हड आसा न्ही गे आनी ताका हांव बरशीक देंटो पुरा घालता न्ही, देखून इतली कणपेर. आनी जिरें हांव स्पून कांय यूज करना. कित्याक म्हण सांगल्यार पयल्यांत हांव म्हाका अशीच संवय. म्हज्या हातान घालून लेग केल्यार मात्र म्हाका कळटा. देखून जिरें. हांवें आमच्या घरास जाल्ली हळद घालची. आतां ती हें केल्ली ग्रायंड केल्ली ना हळद, देखून हांवें इल्लें शपात हांवें हाडलो हळदी पिठो आसा तो आतां हांव घालतां. आनी इल्लेशें ससाव चड घालनाकात, कोडू मारता. आनी लसूण चड जाल्यार कांय जायना. लसूण हर एकाक बरी. लसूण आनी इतलो व्हड पियाव हें बरें करून आतां ग्रायंडरान ग्रायंड करचें. आतां देंटो मोगे आनी एक वांयगे घालून हांव गॅसार आयदनांत उकडोवन दवरता. हें सांगल्यार देंटो इल्लो उकडोंक आसा. त्या देखून देंटो उकडले उपरांत कुर्ल्यो घालता. हाका उदकाची चड गरज ना. कित्याक म्हळ्यार मोग्यान उदक जाता, पूण देंटो आसल्या वरवीं हांव हाका इल्लेशें उदक घालता देंटो उकडोवच्या खातीर. गॅस पेटयला आनी आतां उकडोवन दवरचें. मीठ मागीर घालचें. ताका एक अळतार मीठ घालचें. मीठ घालून कुर्ल्यो घालच्यो. आनी एक 10 मिनटां उकडून सोडचें. आतां वायली पळोवंक. आतां ताका वांटून दवरलें आळ्यान हांव मिक्स करनासतना. कासिल्ले धुवन घालूंक आसा. धुवन घालून कडी अळत करूंक आसा. आळ्यान काडूं येताना म्हणजे ग्रायंडर कुटोवन गेल्लें पाड जालां. आजच जायजे गी आजच म्हणजे ग्रायंडर पाड जायजे गी हे कुर्ल्यो हाडल्या दीस. तशें म्हणजे आळ्यान इल्लेशें गंज जावना. हे हांवें मिक्सर वांटलें. आतां कडी इल्ली पातळ करचें पडटा. कडी दाट दिसता म्हाका. मस्त
मस्त लेकावरती पातळ जाल्यार ताका रोस आसा ना पूण इतली अळते आनी एक बरी एक 4-5 मिनटां एक खतखत येवन दी मागीर सकयल दवरचें मागीर जेवणां रेडी करचें. इतलो वेळ जालो सगळें रांदप पुरा करून जाताना. आतां हांवें तुमकां ऑर्डर सांगला न्ही गे आरामशें जेवीजे म्हूण. देखून आतां हांव म्हजें सगळें रांदिल्लें ह्या टिफिना भितर घालून हाडून आयलें. आतां हांव बरें करून एक पावटी बसून समाधानेर जेवता. म्हाका आज जेवणाक कितें सकट स्पेशल आसा म्हूण तुमकां कळीत आसा गे. आतां हांव पयलें जेवता म्हाका भूक लागल्या. हें आयचें स्पेशल देंटो मोगे वांयगे पुरा घालून एक स्पेशल म्हजें नुस्तें. मस्त तेंप जालो हांव देंटो रांदिजे कशें रांदचें म्हूण कळनासलें पूण आज एक म्हाका चान्स मेळ्ळें. तें मेळ्ळें चान्स सोडिनाजो. देखून आतां हांव बरें करून जेवता. दुकरा मास आसा तें हांवें काल आयतार न्ही गे. आमचें क्रिस्तांवांचें तुमकां गोत्त आसा न्ही गे आमकां मास शिवाय जेवण रुसना. देखून दुकरा मास रांदलें. आज चणे आनी तेंडली केली. ते एक सायडीक कडयेच्या सायडीक एक प्लेटीन जाय न्ही देखून मागीर जेवण जाल्या उपरांत ना गे व्हडली व्हडली केळीं आसात. आमच्याच केळंब्यान दिल्लीं आमकां. आमी बायलें खायना बा मस्त हीट घालतात न्ही देखून आमचेंच आमी यूज करचें. मागीर दही कायजेस कुर्ल्यो मस्त हीट न्ही गे देखून आतां हांव जेवता पयलें. बारी बरो आसा बा. हो जाल्यार देंगो हाका म्हणचे देंगो म्हूण. जरा एकलो आसलो ताका एक हात नासलो ताका देंगो म्हणटाले. आतां म्हाका कळ्ळें न्ही गे देंगो म्हणल्यार अशें म्हणून कुर्ल्यो सात काडल्या उपरांत ताका देंगो म्हणचें. हो देंगो. हांव जेवतां तुमी अशेंच करून जेवा जायतें.